सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आया मागू तुझे समोर भेटून तुका बलिता सगळ्यां एका मोना तुका तानिया तुका भुकिया पुस्तुच्या रक्ता मासा भो सुंदर सोमिया तुझे मंदिर, या सुंदर मंदिरा आया मागू तुझे समोर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे हासो. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देव टेंपल जावन आसा देवाचें घर. थंयसर देव वस्तीर आसतना थंय नवो जिवीत उपजाता आनी थंयसर सुरू जावनचें तें जिवीत ससनाचें जिवीत जावन पावता. हेंच आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता. खंय जेजूची देवाची जर वळटा थंय नवें जिवीत उपजाता आनी थंय आसली जडां रुखां परतून परतून पोळा दिताली आनी दुसऱ्यांक फलप्रदीत जाताली म्हणून आमी आयकतात. आयच्या शुभवर्तमानांत आमी आयकतात जेजू टेंपलांत रिकतना थंयसर जायतीं नाना तरांची कार्यां जावन आसुल्लीं आनी थंय आसुल्ली कार्यां पळोवन जेजूक राग येता आनी थंयसर व्यापार करून आसुल्ल्या गोरवांची बोकऱ्यांची तांकां भायर घालता आनी सांगता म्हजें देवाळ जावन आसा, देवान जिवनचो एक जागो आनी ते नितळकायेन आसा जें म्हणून सांगता. तर आमचें काळीज देवाचें टेंपल जावन आसा. ह्या काळजांक जेजू येतना आज खुशालकायेन पावतागी वा रागार पावतागी. आमच्या काळजान ताका घेतना आमी खंयचे तरान आमी तयार करून आसा. आमी जेजू आमच्या काळजांत येतना आमी माया मोगोन जियोंक जाय, एकामेकाक बोगसून जियोंक जाय आनी दुसऱ्यांक आदार दिवन जियोंक जाय. त्या करण्या वरवीं जेजू आज संतोषकायेन पावतागी जायते फावटी आमच्या पथका वरवीं आमच्या जिवितांत जायते तरान देवाक आमी पयस दवरला आनी आनी आमच्या आत्म्यांत आमच्या काळजांत देवाक आनी दुसऱ्यांक जागो दिनासतना आमी पथकान बुडल्या. ही आमची पथकां मना काडून त्याच देवा लागीं आतां पथकांचे बोगसणे मागया. आमची पथकां वळखून म्हणया. हांव पथकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यान उसारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती ती पथकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध. ह्या पासत बग्यान सदांच संस्कार मरेक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती कर म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदा देव आमची काकूल करूं आनी आमची पथकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूत सुमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सुमिया
kutku Sumia kakutku महिमा देवाकून सरगी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गेच्या राया सर्वविधार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या कर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुत्र सोमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाची महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन प्रार्थूया सर्वेस्परांनी ससनाच्या देवा हे सुवातेचेर तुजी कृपा वोत तुका उलो मारतल्या समेस्तांक तुजो आदार दी आनी हिंगासर तुज्या भावार्थाची काळजा तुज्या उतरान आनी तुज्या संस्काराच्या बळान घट कर आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक एझेकियल प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप त्या देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो थंय मंदिराच्या उबऱ्या पोंदा तावन उदक भायर सरतले आनी उदेंती वाटेन वालतले कित्याक मंदिर उदेंतीचे फुड करून आसले हें उदक मंदिराचे उजवे कुशी पोंदल्यान वेदीचे दक्षिणेचे वाटेन वाळटले तेदना ताणें म्हाका उत्तराच्या दारवटांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडें करूंक आसा त्या भायल्या दारवट्याशी हाडलो ते दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें देवदूतान म्हाका म्हळें हें उदक उदेंती प्रदेशाचे वाटेन वळून आराबाग देंवता आनी तें दर्यान मिठा उदकाच्या दर्यान पावतच मिठा उदक गोड जाता जंय हें न्हंय वळटा ते सगळे प्राणी तातूंत भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जैती मसली आसतली कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता न्हंयच्या दोनी कुशीच्या देगांचेर सगळ्या जिन्साचे फळ दिवची रूख वाडटले तांची पानां बावची नात आनी ते केदींच फळावेन जावचे नात
हर एक म्हयन्यान ते नवी फळां दितले, कित्याक तांचे पासून उदक मंदिरांत हांवन घेता. तांची फळां कानाक आनी तांची पोनां वखदाक उपारतली. देवाचें उतर हें. तिचे वाळ देवाच्या शेराक संतोष हाडतात. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शेरासून तूं सारता. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देव सामचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्टाक अंताच्या वेळार तो सामचो खरो आधार. भूमी जाल्यार हालोन पडूं, पर्वत दोंगर दर्यान कोसलोन पडूं, पूण आमी भियेवची ना. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शेरासून तूं सारता. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोष हाडटा. तेंच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देवान जर त्या शहरान बिडार केला तर ते हालत कशे. ती सुदेतानास देव येता ताचे कुमके. एक शहर आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शेरासून तूं सारता. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. दळपारांचो सर्वेस्पोर आमचे सोवे आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पोराची कामां. पृथ्वीचेर देखा ताणें केली अजापां. एक न्हंय आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शेरासून तूं सारता. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. एक शहर आसा तिचे व्हाळ देवाच्या शेरासून तूं सारता. तेच ते शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी देवाचें शेत ताचेंच बांदप. देवान म्हाका दिल्ले कुरपेक सरी जावन एक माहितवंत आनी कारबारी बांदप्या परी हांवें बुन्यादी घाल्या आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप सडयता. पूण आपूण कशें बांदता ते विशांत हर एकलो सत्राय घेवं. कित्याक येदोळूस घाल्ले ते बुन्यादे शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाचेनी घालूंक नजो. तुमी देवाचे मंदीर आनी देवाचो आत्मो
तुमचे ते बिडारकन आसा म्हूण तुमी नेनात. जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो, कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी. देवाचें उतार हें. देवाचें उडोवकार. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवें हें घर विंचलां आनी तें पवित्र केलां म्हणटा सर्वेस्पर. मुजें नांव थंय आसचा सदां सर्वदा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबेयास जुवां पोरमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावली जाल्ल्यान जेजू जेरुसलेमाक सोडून गेलो. देवळांत गोरवां बकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वांडतले वेपार करूंक आपापल्या मांडार बसून आसले. हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक साबूकशें विसलें आनी तांकां सकडांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायलें. वांटवकारांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणीं शिमटायलीं. पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो, काडा तें हांगातावन, म्हज्या बापाचें घर व्यापाराचें सांत करिनाकात. तवळ तुज्या घराचें उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो. जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले, अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हूण कितें असर्यां तुजें आमकां दाखोवंक जाता? जेजून ताका जाप दिली, हें देवाळ तुमी मोड घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलों. जुदेवांनी म्हळें, कितें? हें देवाळ बांदूंक 47 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय? पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशयांत. ताणें अशें सांगलें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो. तवळ पवित्र पुस्तकाची उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा लातेरान महामंदिराची परब म्हणजे फेस्त आचरण करता. आनी हें फेस्त आज आमी आचरण करता आसतना ह्या फेस्ताची थोडी महत्व आमकां आसल्यार भोव बरी. हें मंदीर आतां रोमांतासच्या Sant Peter's बेझिलिका हाचे की चड आदलें आनी ह्या महादेव मंदिराक जुवांवची लातेरान महामंदिर म्हूण आपयतात. आनी हें मंदिर संवसारांत आसच्या सर्व इगर्जांची माय इगर्ज म्हूण आपयल्यान तिका पापसाहेबाची इगर्ज म्हूण आपयतात. आनी हिच्या समर्पणाचें फेस्त आज आमी संभ्रमता. तर कित्याक ह्या महामंदिराक जुवांवची महामंदिर म्हूण आपयतात? आनी हाका कारण तवळचो पापसाहेब हिलारी. पापसाहेब हिलारीन ही देव मंदिर जुवांव वांजेलिस्ताक समर्पिल्ली. कित्याक म्हळ्यार जुवांव वांजेलिस्ता तावन ताका मेळिल्ल्या उपकारा पासत. आनी आज ह्या देव मंदिराचें समर्पणाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आयची वाचपां आनी आयची लितुर्जी आमकां देव मंदिराचें तें व्हडपण आनी देव मंदिराचें तें पवित्रपण समजून घेवंक आमकां आपोवणें दिता. कित्याक म्हळ्यार देव मंदिर जावन आसा देवान
बिडार करचें ती सुवात देवान वस्ती करचें तें घर खंयचें घर जावंक पुरो एका घरांत मनीस ना तर त्या घराक अर्थ ना आनी त्या घरांत एक मनीस आसा तर त्या घराक एक अर्थ आसा तुमकां एक सवाल देव खंय आसा सिंपल सवाल देव खंय आसा कोणी कोणी सांगशात की देव देव सगळ्यांनी आसा हें आमी ल्हानतावन दोतोरनेन शिकल्या आमच्या टिचरांनी आमकां शिकयलां आनी अशें आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता देव सगळ्यांनी आसा जर तर देव सगळ्यांनी आसा जाल्यार एक सादें सवाल आमच्या काळजांनी उदेता देव सगळ्यांनी आसा जाल्यार तर सगळ्यांनी आमी देव मंदिरां उबारचीं सगळ्यांनी आमी देव मंदिरां बांदचीं हें एक सादें सवाल आमचे थंय जर एका मनशाक आपल्या घरांत वाडावळ जाता वा एका घरांत मनीस वाडटा तर त्याच मनशाक आपल्या भावार्थांत वाडोवंक देवाच्या वळखांत वाडोवंक देवाच्या मोगांत वाडोवंक एक घर जाय आनी तें घर जावन आसा हें घर देवाचें मंदीर देवाच्या मंदिरांत आमी आमची आत्मीक वाडावळ जाता आनी अशें आमी देवाचें मंदीर म्हूण आमी आपयता तेन्ना तें केवल एक पात्रांनी बांदलें वा उरल्या संगतींनी बांदलें केवल बांदप न्हय बगार मनशाच्या काळजांनी मोनांनी बांदलें एक बांदप जावन आसा म्हळ्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें बरी सांत पाऊल अपुर्बायेन तो सांगता तुमची कुडी जावन आसा देवाचें मंदीर कित्याक म्हळ्यार तुमच्या कुडींत देव वस्ती करता देव सदांच बिडार करता एका सुत्रान सांगचें तर देव मंदीर जावन आसा आमची कूड आनी आमची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर आनी आज हें फेस्त देवाचें मंदिराचें म्हत्व आमकां समजून घेता आसतना आमच्या कुडीकी म्हत्व आसा आनी आमच्या कुडीकी पवित्रपण आसा म्हणलें आमकां शिकयता आनी हें पवित्रपण पयलें जावनूच देव आमकां करून दाखयता आयच्या वांजेलांत आमी भोव अपुर्बाय रितीन आमी आयकलें जेजू देव जाल्लो आपल्या परजेक तो देख दिता कसली ती देख हें देवाचें मंदीर केवल बांदप्यांनी वा पात्रांनी बांदलें घर न्हय बगार म्हज्या बापाचें घर आनी ह्या बापाच्या घरांत जावंक आसची ती अनैतिका चटुवटिका आनी धंदो व्यापार पळयलो जेजू रागान पेट्टा आनी सगळें देवाळ तो नितळ करता आनी देवाची मंदिराची आनी आपल्या कुडीची पवित्रपण तो तांकां दाखयता तर मोगाचें न्हू आयची ही वाचपां आमकां देवाच्या मंदिराची पवित्रपण आनी आमच्या कुडीचें पवित्रपण सांबाळूंक उलो दिता आसतना आयच्या फेस्ता दिसा आमी कितें करूंक जाय थोड्यो संगती आमी आयच्या फेस्ता दिसाक आमी करूंक जाय पयलें जावन देवाचें मंदीर आमी सांबाळूंक जाय आमच्या कोडयेळांत असली एक साल आसा वा एक संप्रदाय आसा मिसा अर्गा मिसा उपरांत जावंक पुरो वा मोरनाच्या हप्त्याच्या वा म्हयन्याच्या मोरनाच्या मिसा जावंक पुरो आमी लोकांक गोडशें वांट्टा वा ब्रेकफास्ट दिता वा काफी फळार दिता पूण एक एक पावटी आमी काळजी घेना त्या ब्रेकफास्ट वा काफी फळार दिल्लें ती टिश्यू पेपरां जावंक पुरो प्लेट्यो जावंक पुरो वा पेपर कापां जावंक पुरो आमी हेने तेने उडोवन इगर्जेचे वाठार आमी चिकोल करता आमचें कार्य जालें आमी गेल्या देवाचें मंदीर हें देवाचें मंदीर आमी म्हणटा आसतना आमी जावन आसा देवाचीं भुरगीं आनी हें आमचेंच मंदीर म्हूण आमी वळखून घेवंक जाय हें मंदीर आमी वळखून घेता आसतना तें सांबाळचें आमचें काम जावन आसा आनी दुसरें जावन देवाचे मंदिराची वस्तू आमी सांबाळूंक जाय हें आमचें प्रमुख कर्तव्य जावन आसा जें कितें इगर्जेंत आसा तें देवाचें तें आमच्या उपयोगाक आमच्या बरेपणाक देव भक्तींत आमकां वाडोवंक देवाच्या मोगांत आमकां वाडोवंक आनी जें कितें हांगा आसा तें सगळें देवाक आमी जें कितें हांगा येता ह्या मंदिराक येता आमी देवाक मेळोवंक तर त्या पासून जें कितें हांगा आसा तें देवाचें म्हूण आमी वळखून घेवंक जाय थोडे बोटी ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळना अप्रूप मेळटा पूण इगर्जेंत थोडे बोटी भुरगीं ल्हान भुरगीं रडटात आनी भुरगीं रडटना आमी कितें करता थंय लागीं आसलो कंतराचें करतील तांच्या हातांत दिता आनी भुरगीं त्या करतील कंतराच्या बुकांत खेळटात बूक पाठ जाता आनी तशेंच सोडून तीं वेतात बूक कोणाचो इगर्जेचो तशेंच जावन लायट्स फॅनां प्रेयर रुमांत जावंक पुरो इतर जाग्यांनी फॅन ऑन करता लायट्स ऑन करता मागणें करता आमचो वेळ करचिता पूण मागणें जावन आमी सीदा वेता फॅन चालू आसात
लायट ऑन आसात. देवाचें मंदिराची जागृतकाय आनी त्या वस्तूंची जागृतकाय आमची जावन आसा. जेन्ना आमी ही जागृतकाय घेता खंडीत जावन देव आमचेर आशिर्वाद घालता आनी प्रत्येक रितीन देव आमच्या वस्तूंची जागृतकाय घेता. आनी तिसरें जावन देवाच्या मंदिराची भक्तीपण आमी सांबाळूंक जाय. जायते फावटी काजाराच्या साक्रामेंताच्या दिसा जावंक पुरो वा हेर साक्रामेंताची मिसां जातानाच मिसाक आमी थोडे फावटी वेळ करून येता वा थोडे फावटी आमच्याच कुशेन मिसा मदें आमी उठोवन चलता वा मिसा वेळार आमी थोडे फावटी उलयता वा हेर कामांनी आमी मेतेर जाता. आमच्याच संवसारार आमी आसा. पूण वेदीर कितें जाता तें आमकां कळीत ना आनी त्याच देखून पवित्र साक्रामेंताची वळख आमच्या काळजा मनांनी उणी जाल्या. तशेंच जावन जायते फावटी इंस्टाग्रामार फेसबुकार आमची जायती तरणाटी पिंतुरां घालतात. इगर्जे मुखार फोटो काडटात आनी कॅप्शन घालतात, पोस्ट घालतात, ब्लेसड वी फील ब्लेसड म्हणून घालतात. पूण खरे रितीन आमच्या काळजा मनांनी आमी ब्लेसड जाल्या गी जावं तें आमच्या उलोवण्यांत जावं तें आमच्या नेसनांत आमी ब्लेसड जाल्या गी ही थोडी सवालां आमकां आमी विचारूंक जाय. हें आमच्या बरेपणाक आनी आज आमकां एक वर्तें आपोवणें जावन आसा. तर हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना देव मंदिराचें तें पवित्रपण आमच्या कुडीचें पवित्रपण आज आमी समजून घेवंक जाय आनी हें समजून घेवंक प्रत्येक रितीन आयच्या मिसाच्या वेळार आमी प्रयत्न करया. आमेन. Yesunya tuka tiung kiteza zakani kemuji hatam butam surun tuka adu yeta mundu daka suru tini tuja mugaji muji jivan kilai te pavan पवित्र मारुत्रान तुझा मुझे ये जीवन खिलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुझा म्हाका सांबेटो दिता स्वादित तुझे सेविक सोम्या आजा लागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजी पवित्र सभा संतोषान देणी तुका भेटयता ती तूं मै पसंत मानून घे आनी ह्या तुज्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जावन आमी तुजी पसया गुटा वरवीं ससणीचे सोडवून सोडूंक फावो तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे हासून तुमच्या सोबे आसू आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासोया. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सौकळ्यांनी सरतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो. तुज्या मनाके दिसचे घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान पावो केलय. हिंगा तूं तुजेशी सोलोवन वेतल्या तुज्या वटसुऱ्या कुटुंबाक तांबन आसतना तुजे कृपेन आदार दितय. तुजे आनी आमचे मदें एकठांय आसचो म्हूण तुवें आगाणी सणवायन आनी मोगान येवजिलय. ताजी तो ह्या घरांत विची संस्कारांनी कुणां दिताय आनी तो खरेपणी वडून वाडताय.
कित्याक हांगा तूं देव्या परसाची तुजी मंदिर बांदीत आसय आनी शेकान शेक प्रितुमेचेर जेजूची कुडार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरान तूं वाडयत आसय. हे परिसर्गीचे जेरुसलेम ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचे दर्शन भोगूंक मेळटले. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेच्या मंदिरान तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता. Puvit, 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 dălpara sosurves portu, săcari sunt sat bătla tucea, văipava, vul sărghi tu cace, सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराची नावी येथा ताका जय जय सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा कोरोसू तूं पवित्र तुलस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मोरण सोसूंक पेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचे हे रगत, पथकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस मनशा पसोत ते ओरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sagut pergatuya. Jisu melo, Jisu jiwan salah, Jisu lubya itolu. Jisu melo, Jisu jiwan salah, Jisu lubya itolu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय म्हूण कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची कपूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ कधीन मेल्ल्या समेस्तांक
तुझ्या पजळीत तुमकां मोठ पडूंक फावो कर. आम्हा समेतसांची दया कर म्हणून मागता हांव खार मरे देवाचे माये संगती भगवंतीचो तुजो पती तुज्या भगवंत दर मृत आनी सर्वकाणी तुका आम्हा वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुटले बक्षिता तशीच आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळेंक पडूं नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशेन आत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोलतेन सर पदकांतले सुटाय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. कित्याक रचोवपी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे देवदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेतय आनी राजवट चलयतय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे तुमचे सवे सवे आसूं. आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या उतरांची म्हाका फळोवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. सुम्या तुका आमचे भूषण तुं आत्म्याचे सरकार आसा भरून पावचे कृपेन आमकां निटोवचे.
जेजू देवकुवारा मोगाच्या संधीरा काळजांत तुये जीव दातारा घेतलो आमच्या सोडवोंदारा काळजांत तुये जीव दातारा जेजू आमच्या सोडवोंदारा जेजू देवकुवारा मोगाच्या संधीरा काळजांत तुये जीव दातारा जेजू आमच्या सोडवोंदारा काळजांत तुये जीव दातारा जेजू आमच्या सोडवोंदारा. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या सर्गींच्या बापा, आता सेवलेल्या संस्कारा वरवीं तुका आमी सतान चड आनी चड वळखोंक फावो. हे परी ह्या पवित्र मंदिरांत फावो तो मान तुका दिवं आनी एक दीस तुज्या सर्गीच्या मंदिरांत सगळ्या भक्तां बरोबर तुजी महिमा बगूंक आमकां सोमेस्तांक फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दय करून बसा. भोव नोंदणीनो तुमकां सुमेज तांगा आमी करमेलीत फ्राद एका पुरबायची सकाळ मागता. गुड मॉर्निंग. आज लातेरान महाबसिलिकाचें फेस्त समर्पणाचें फेस्त आमी समरमता आनी ह्या फेस्ताचे प्रधान याजक जावन आमचे मदें आसात मानदेक बाब आल्फोन्स ब्रिट्टो. गांवान विराजपेटेचे आमचेच करमेलीत याजक आतां प्रस्तुत आमच्या प्रांतीय वडिलांचे सल्लागार जावन बेंगलोरांत आपणाची सेवा दिते आसात. संगतच आईच्या मिसाचो शर्माव आमकां दिला. दियोकोन बाप प्रणाम फेर्नांडीस तांकां दोगांकी तुमचे नांवें देव बरें करूं म्हणटा. ताळयो पडटा. देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. नोव्हेंबराच्या 10 तारखेर शुक्रारा सान लियो वर्तो धर्माध्यक्ष आनी पवित्र सभेचो दोतोर हाचें स्मरण आमी करता. सोनवारा दीस टूर्सो सान मार्टीन एक धर्माध्यक्ष हाचें स्मरण आमी करता. ह्या हप्त्यांतलीं कार्यक्रम अशीं आसात. नोव्हेंबराच्या 12 तारखेर म्हणजे येवच्या आयतारा सांजेच्या वेळार बाळमुरी फिर्गस बाजोडी हांगासर एम्माऊस कोंकणी नाटक सादर जाता. बाब ऑल्विन सेरावोच्या लिखणेंतावन उदेल्लो आनी क्रिस्टीन निर्देशन केल्ल्या ह्या ड्रामाक प्रवेश धर्मार्थ आसा. बारीच अपुर्बायेचो नाटक तुमी हो पळयचे म्हणून तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर आमी क्रिसमस कॅरल्स गायन स्पर्धो मांडून हाडला. हो स्पर्धो डिसेंबराच्या 10 तारखेर आयतारा दीस उक्त्या मैदानार चलता. भायर फ्लेक्साचेर फोन नंबर दिल्ले आसा.
ह्या नंबराक वॉट्सअपार तुमची नांवां दाखल करून स्पर्धेंत भाग घेवन आकर्षक इनामां जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता. ऑक्टोबराच्या 30 तारखेर बाळूक जेजू कुटुंबाच्या सांद्यांनी सगळें पुणशेत नितळ केलां. तांकां तशें पुणशेताक सेवा दिवच्या इतर संस्थेच्या सांद्यांक आनी खंयच्याय संघाक सेर्व नासतना सेवा दिवच्या बऱ्या मनाच्या सगळ्यांक आमी आभारी जावन आसा. तुमचे मदें खंडीत जावन थोड्यांक तरी असल्या एका संस्थेक सेरवून सेवा दिवंक मौन आसतलें तें सत तर तुमी आमकां मेळचें तुमकां स्वागत आसा. ऑक्टोबराच्या 30 तारखेर नोव्हेंबराच्या 30 तारखेर ह्या म्हयन्याचो 11 दीस इस्कोलाक रजा आसा. त्या दिसा आमी हांगासर भुरग्यांचो दीस संभ्रमतल्या. भुरग्यांचें विशेष मीस 10:30 आसतलें. तुमच्या भुरग्यांक आपोवन हाडूंक विनंती करता. देव बरें करूं. आतां नोवेना खातीर दिंबी घालया. प्रागाच्या जेजू बाळकाचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. संवसारांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडागून कन्न दैवीक वयज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सव गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. थोडो वेळ मौनपणी रावून आमची खासगी ते सावां गरजो बाळका जेजूच्या पांया मुळार आमी दवरया. सांगात आमी म्हणया ए भगवन जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात वेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका पातयेनीन उलो मारतल्या सकता दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नमान बरे कृपेन बरले सुंदरी संगता स्त्रेम तरतून सुदेव आनी सुदेवी फॉल जिगुसीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरे कृपेन बरले सुंदरी संगता स्त्रेम तरतून सुदेव आनी सुदेवी फॉल जिगुसीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. नमान बरे कृपेन बरले सुंदरी संगता स्त्रेम तरतून सुदेव आनी सुदेवी फॉल जिगुसीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. हे आजपाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका पुटी दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सपोडून आमी मागता. तुगेतले बिरमोतीन भरले मोळ काळीज आमचे मागणी स्विकारसून दी आनी इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी. काळ आमचे गयले सगोश्ट निराश कोण जी बुजावन आमकां बापा आनी सांगता तुज्या वर्णच्या सदां सर्वता. आमेन. बाळका जेजून आमच्या जिवितांत जायतीं बरेंपण केलां. ताका अर्गां जावन एक घडीभर आमी मौन रावया. अर्गां मागणें. ए भोव उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटाव. तुवें आमकां दया केल्ल्या एका उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळटी आमी वर्णिताल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव. रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या जपाच्या इमाची मरिफा तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सौ क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दिवन दीत. सस्तुती आनी महिमा जावन आशिर्वादा खातीर आमची तकली आमी बगवया.
स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. जेजू बाळका तुजी समोर आज बुद्धी येता, तुवें केल्ले सर बरेपण आमी नियाळटा, पुस्तकांत बेसाराय गजांची उसान सांगता, दया कर म्हूण आमी पोराता, मनशापणान वाडोवंक तुजे बराबर, सादी बोळी मोनाच्या तूं आमकां कर, बावात पुरुशान मुखामय पासान, जियेवंक आमकां तूं उर्बेस कर, मनशापणान वाडोवन तुजे बराबर, सादी बोळी मोनाच्या तूं आमकां कर, बावात पुरुशान मुखामय पासान, जियेवंक आमकां तूं पावयस कर. मुखार पुत्रा सोवे आंखार मोरयाल आशिर्वादी आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवैन्य और आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आता मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, कीर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व, मात्र न्ही 20 पानां चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतरा सोवे मेट काड.